Fuddari Chapter 20 जिब्यांत केल्ल्या खुणाचो इस्रायलीत सूद घेतात. सगळे इस्रायलकार भायर सरले आनी एक मनीस जाल्ले पोरी आख्खी संस्था गिल्याड सयत दान थावन बेरशेबा पर्यंत सर्वेस्परा मुखार मिजपांत एकठवली. आख्खे पुर्जेचे फुडारी इस्रायलाच्या सगळ्या कुलांचे फुडारी हे देवाचे पुर्जेच्या जमातीक हाजीर आसले. 400,000 पांयदोलांचे मनीस. इस्रायलकार मिजपांत गेल्ल्या म्हूण बेंजामिनितांनी आयकलें. इस्रायलकारांनी तेन्ना म्हणलें, हो अपराध कसो घडलो तें आमकां सांगात. लेवीत जिवेशी मारलेले अस्तोरेच्या पोतीन जबाब दिवन म्हणलें, जिब्यांतले मनीस जम्यान म्हज्या आंगार आयले आनी रातच्या वेळार हांव रावतालों त्या घराक सोभोवतीं वेदो घातलो. ते म्हाका जिवेशी मारूंक सोदताले. तांणी ती मोरोसोर म्हजे नायकिनीचेर बलात्कार केलो. मागीर हांवें म्हजे नायकिनीचे कुडके केले आनी इस्रायलाच्या दायजाच्या आख्ख्या देशांत ते धाडून दिले, कारण ह्या मनशांनी इस्रायलांत एक लोजेचें आनी बेबरूचें काम आदरलें. आतां तुमी सगळे इस्रायलकार हाचे विशीं भासाभास करात आनी तुमचो निर्णय आतांच्या आतां दियात. सगळो लोक एक मनीस जाल्ले पोरी उबो रावलो आनी म्हणलें, आमी कोणेक घरा वचना, कोणेक ताच्या घरा परत वचना. आनी गिब्याक आतां आमी अशें कोत्तले, आमी सोट्टी घालतले आनी आख्ख्या इस्रायलाच्या कुलांतले 100,000 10 मनीस, 1,000 100 आनी 10,000 1,000 मनीस विंचून काडटले. तांणी पोरजेक जेवण खाण एकठांय करूंक आनी ते आयल्या उपरांत तांणी बेंजामिनांतल्या हांगा जिब्याक ताणें इस्रायलांत केलोल्या लोजेच्या अपराध्याक फावो ती शिक्षा दिवची. अशें एक मनीस जाल्ले पोरी सगळे इस्रायलकार त्या शाराचेर आड जमले. बेंजामिनितांची निबोरसाण. इस्रायलाच्या कुलांनी बेंजामिनाच्या आख्ख्या कुलांत अशें म्हणूंक संदेशकार पाठयले, तुमच्या प्रांतांत कसलें म्हूण खोटेपण आदारलां, तर आतां जिब्यांत रावतल्या त्या बदमाशांक आमच्या ताब्यांत करात आनी तांकां जिवेशी मारूंक आनी इस्रायलांतलें उद्रुश्ट पयस काडूंक. पूण बेंजामिनितांनी इस्रायलकाराक आपल्या भावांचे कानार घेतलें ना. पयलें झूज. बेंजामीन आपल्या शारांतले भायर सरले आनी जिब्यांत इस्रायला आड झुजूंक उबे जाले. त्या वेळार जायत्या शारांतले आयलोल्या बेंजामिनितांचें अशें मेजप जालें. 26,000 तलवारी घेवन आसलोले. जिब्यांत रावतल्यांक सोडून तें मेजप जालें. हे व्हडले फौजेंत 700 हुशार धांवकुरे आसले. तांतलो दर एकलो चुकय नासतना गोफीन घेवन एका केंसाक मोखूंक जाताले. तेच पोरी बेंजामीन कुलयेक सोडून इस्रायलकारांचें मेजप अशें जालें. 400,000 तलवारी वापरूंक अनुभव आसलोले. ते बेथेल पर्यंत फुडें गेले. देवाचो प्रसाद मेळून घेवंक इस्रायलकारांनी हो विचार घातलो, बेंजामिनितां आड झूज करूंक आमच्या मदल्या कोणेन पयलो वचूंक जाय. आनी सर्वेस्परान जबाब दिलो, जुडान पयलो वचूंक जाय. सकाळीं इस्रायलकार फुडें गेले आनी आपले तोंबू जिब्या लागीं ताणले. इस्रायलाचे मनीस बेंजामिना आड झूज करूंक फुडें सरले. जिब्या हाचे सामकार झुजाक ते उबे जाले. बेंजामिनितांची फौज जिब्या थावन भायर सरली आनी त्या दिसा 22,000 इस्रायलितांक जिवेशी मारले. इस्रायलकार गेले आनी सांज जाय पर्यंत सर्वेस्परा मुखार रडले. तांणी तेन्ना सर्वेस्पराक असो विचार केलो, आमच्या भावा बेंजामिनाच्या पुतां आड आमी परत झूज मांडचें. सर्वेस्परान जबाब दिलो, ताच्या आंगार वचात.
नवी काळजी घेवन इस्रायलाची फौज परत फुडें गेली आनी आदल्या दिसाच्या जाग्यारूच उबी जाली. ह्या दुसऱ्या दिसा इस्रायलकार बेंजामिनितां आड झुजूंक फुडें गेली आनी ह्या दुसऱ्या दिसा बेंजामिनीत तांचे लागीं झुजूंक जिब्यांतले भायर सरले आनी आनीक 18,000 इस्रायलकारांक अणभवान तरवार वापरतल्यांक निश्चुरायेन जिवेशी मारले. तेन्ना सगळे इस्रायलकार आनी सगळी परजा बेथेलाक गेली. तीं रोडलीं आनी सर्वेस्परा मुखार बसलीं. सांज पर्यंत तांणी उपास केलो आनी सर्वेस्पराक होम आनी शांतीच्यो बोलयो भेटयल्यो. तेन्ना इस्रायलकारांनी सर्वेस्पराक विचार केलो. त्या दिसांनी सर्वेस्पराच्या कोराराची आगपेट थंय आसली आनी फिनेहास एलियाजाराचो पूत आरोनाचो पूत त्या काळार तिचो सेवक आसलो. तांणी विचारलें, म्हज्या भावा बेंजामिनाच्या पुतां आड परत झुजूंक हांवें वचूंक जाय वो हांवें बंद करचें? सर्वेस्परान जबाब दिलो, फुडें चल, कारण फाल्यां हांव ताका तुज्या हातांत घालतलो. बेंजामीन हारवता. तेन्ना इस्रायलकारांनी आपले सैनीक जिबेयाचे सरभोंवतीं धड्याक मांडले. तिसऱ्या दिसा इस्रायलकारांनी बेंजामिनितांचेर आक्रमण केलें आनी आदले परी जिबेया सामकार झुजाक उबे जाले. बेंजामिनी लोकांचेर अटॅक करूंक भायर सरले आनी शारा भायर पावूंक तांणी दिलें. आदले परी रस्त्यांचेर आसलेल्या लोकांक जिवेशी मारूंक तांणी सुरू केलें. एक रस्तो बेथेल पर्यान वेता आनी दुसरो उक्त्या मोळार थावन जिब्याक वेता. थंय सुमार 30 जाणांक जिवेशी मारले. बेंजामिनीत अशें चिंतताले, आमी पयले फावटी केल्ले भाशेन आमी तांकां आतांय हारयले, पूण इस्रायलकारांनी असो थाराव घेतिल्लो, आमी धांवून फुडें वेतोल्यांव आनी तांकां शारांतले भायर काडून रस्त्यांचेर येतोल्यांव. तेन्ना सगळे इस्रायलकार परतले आनी बाल तामारांत परत जमले आनी लिपून रावलेले इस्रायलाचे सैनीक आपण आसले त्या जाग्यार थावन जिब्याचे अस्तंतीक थावन फुडें सरले. आख्या इस्रायलांतले वेंचून काडलेले 10,000 मनशांनी जिब्याचेर आक्रमण सुरू केलें. झूज मारेकार जालें आनी येवचें आसलें त्या अदृश्टा विशीं दुसरें कांयच नकळ आसलें. इस्रायलाच्या दोळ्यां मुखार सर्वेस्परान बेंजामिनितांचेर हार घाली आनी त्या दिसा इस्रायलकारांनी 25,000 आनी 100 बेंजामिनाच्या मनशांक, ते सगळे अनुभवी तरवारीन झुजपी, जिवेशी मारले. आपणाक हार पडल्या म्हूण बेंजामिनितांनी पळयलें. इस्रायलकारांनी बेंजामिनितांक फुडें सरोंक दिलोलें, कारण जिब्या लागीं धड्याक रावलेल्या मनशांचेर ते पातयेवन आसले. धड्याक रावलेले फौजेन सगळे ताकीतीन जिब्याचेर आक्रमण केलें. मोडफोड करून तांणी आख्खें शार तरवारीक लायलें. धड्याक रावलेल्या सैनिकांनी सगळे ताकीतीन जिब्याचेर आक्रमण केलें. धड्याक आसलेल्या सैनिकांनी शारांत थावन धुंवराची खुणा दिवंक कबलात केली. ती खुणा पळयताच झुजाच्या माजांत आसलेले इस्रायलकार परततले आसले. बेंजामिनान थोड्या इस्रायलीकारांक सुमार 30 जाणांक जिवेशी मारले आनी अशें चिंतलें, आमी पयले फावट तांकां हारयले तशें आतां तांकां जरूर हारयले. पूण ती खुणा धुंवराचो खांबो शारांत थावन वयर सोरोंक लागलो आनी बेंजामिनितांनी फाटल्यान वळोन आख्खें शार लासून ताचें उज्याचें agttem मोllबक पावता तें पळयलें. तेन्ना इस्रायलकार परतले आनी बेंजामिनीत भिरांतीन भरले, कारण आपलें निसंतोण जालोलें तांणी पळयलें. इस्रायलकारांनी आपले कुडक्यान कुडके करचे आदीं ते पळून अरोण्यांत गेले, पूण झुजाऱ्यांनी तांकां दामून दवरले आनी शारांत थावन आयलोल्या सैनिकांनी तांची फाटल्यान थावन मारामारी केली.
तांणी बेंजामिनीतांक रेवाडो घातलो. तांची थांबोन आसतना पाट घेतली आनी जिब्याच्या सामकार उदेंती वाटेन तांकां मस्तून उडयले. बेंजामिनाचे 18,000 मनीस मरून पडले. सगळे काळजीदार मनीस. तेन्ना तांणी परत वळोन अरण्यांत रिमोनाच्या खडपा वाटेंतल्यान पळापळ काडली. 5,000 जाणांक रस्त्यार मारले आनी हेरांची थांबोन आसतना जिडियोना मेरेन पाट घेतली आनी 2,000 जाणांक जिवेशी मारले. त्या दिसा जिवेशी मारले ते बेंजामिनीतांची संख्या 25,000 तरवारी वापरपी सैनीक, सगळे काळजीदार मनीस. पूण 600 मनशांनी परतोन अरण्यांत पळापळ काडली रिमोनाच्या खडपा लागीं आनी 4 म्हयने ते थंय रावले. इस्रायेलाचे मनीस तेन्ना परत बेंजामिनीता सोशी गेले आनी तांकां तरवारीक लायले. मनशांक, जनावरांक आनी जें सगळें शारांत वेताना तांचे वाटेर मेळ्ळें आनी तांकां मेळ्ळीं तितल्याय शारांक तांणी उजो लायलो. देवाचें उतर.